नमस्कार. आयज आमी AVP म्हणून हांगासर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन गोवा युनिवर्सिटी हांगासर मेळपाक आयिल्ले. भुरग्यांचो एग्जामिनेशनचो टायम टेबल जो आसा, फायनल इयराचो एग्जामिनेशन टायम टेबल हो गोवा युनिवर्सिटीन 27 मार्च ह्या दिसा रिलीज केल्लो. जेन्ना आमी त्या टायम टेबला कडेन पळयलें तेन्ना आमकां भितून एक इशू दिसलो. तो म्हणजे टायम टेबलान पयलो पेपर जो आसा तो 25 एप्रील 2023 ह्या दिसा सुरू जातलो. पूण त्याच वेळाचेर आमकां अशें कळ्ळें की 24 तारखेक जी आसा ती गोंयची सगळ्यात फेमस जात्रा, ती म्हणजे लयराईची शिरगांव जात्रा, ही 24 तारखेच्या रातीक जावपाची आसा. त्या निमतान खुबशे आमचे भुरगे जे आसा ते धोंड आसतात. तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा की धोंडांची जी प्रथा आसा ती गोंयान ही पारंपारीक प्रथा आसा. त्या कारणान खुबशे आमचे भुरगे जे आसा ते धोंड असल्या कारणान तांकां दुसरे दीस सकाळी म्हणजे हो उत्सव जो आसा तो रातभर चलता आनी सकाळी मेरेन भुरगे खूब एग्जॉस्ट आसतले. तेज्या खातीर दुसऱ्या दिसा 25 तारखेक सकाळी फुडें पयलो पेपर तांकां आन्सर करपाक डिफिकल्ट जातले. त्यामुळे भुरगे जे आसा आमकां AVPक तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो आनी सांगलो की आमकां असो असो इशू आसा म्हणून. तेज्या खातीर आयज आमी हांगासर लेटर दिवपाक COE कडेन येयल्ले. तेंच्यांनी आमकां अश्युअर केला की जो 25 तारखेक पेपर आसा तो उखलून म्हणजे तो पोस्टपोन करता दुसऱ्या दिसा आनी एक रिवायज टायम टेबल येतलो आनी फूल जो एग्जामिनेशन आसा तो 26 तारखेच्यान 26 एप्रील 2023 ह्या दिसाच्यान सुरू जातलो. त्या खातीर जो स्टुडंट्साचो इशू आसलो तो आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून हांगासर घेतलेलो आसा आनी COE सरान आमकां अश्युरन्स दिला की बेगींतल्या बेगीन हो जो आसा रिजल्ट जातलो इशू आनी नवीन रिवायज टायम टेबल येतलो. हेच्याच बरोबर आमकां आनी एक इशू आसलो तो म्हणजे थर्ड इयरचे जे मॅथमॅटिक्स स्टुडंट्स आसा, मॅथमॅटिक्स स्टुडंट्स जे आसा ते 120 मार्क्सांचो पेपर आन्सर करता आनी त्या कारणान जे तांकां 5th सेमेस्टराचो तांकां रिपीट पेपर उरलेलो आसा तांकां बी जो आसा 120 मार्क्साचो पेपर आन्सर करपाक मदीं गॅप नासले. म्हणजे जो 6th सेमेस्टरचो पेपर आन्सर करता रोखडोच दुसरे दीस तो परत 120 मार्क्स आनी एक पेपर आन्सर करता. त्या खातीर हेच्या मदीं गॅप आसपा जाय, म्हणजे तांकां स्टडी करपा खातीर आनी एक्सटेंड ब्रेक मेळपा जाय. तेज्या खातीर ती बी आमी मागणी केल्ली आनी ती बी आमकां COE सरान सांगला की हांगासर गॅप तेंचे वाडोवन दितले आनी तांकांय बी आसा जो रिवायज टायम टेबलान तेंचे बी नवीन डेट्स कळयतले म्हणून सांगला.